तुझी वेचीक परजामुका नारायल्या एका मोलान कळत्या काळजान सर्व आमी जगल्या करून स्तुती अर्सून किती आज आमी गायता देव तूं आमचो रचणार भरतो तुका आमी मानता जय तुका मोगाळ बापा जय तुका देवा पुत्रा जय तुका पवित्र जय तुका ती एक देवा मुगाच्या भावानो आनी भयणीनो मंगळाराचो दीस ह्या पुंतळार भोव पवित्र दीस आनी ह्या दिसा हांगासर नवें अशें मीस भेटोवन तुमचे खातीर विशेश करून मागोवंक आमी खुशी व्हरता ह्या पुंतळाक येवंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां 7 दिनां देखून हे मिसाचें बलिदान तुमच्या खातीर विशेष करून आमी भेटोवचें जावन आसा माध्यमा मुखांतर तुमच्या घरांनी तुमच्या सुवातेर हे मिसाचें बलिदान भेटयतना तुमचे सगळे इरादे सांजुदा मुखांतर जेजू लागीं उबारा आनी खंडीत जेजू तुमचेर आशिर्वाद घालतलो व्हडा विस्वासपणान भक्तीपणान ह्या नव्यानाच्या मिसांत नव्यानांत तशेंच सक्रामेंताच्या आराधनांत वांटेली जावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता भक्तीन ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावया ह्या मिसेचें बलिदान ते रितीन देवादीन येवजीन मोनीस हिच्या आत्म्या खातीर मेरी मोनीस हिणें दिवचें UK लंडन तशेंच देवादीन विन्सी आनी हेलेन डिसोजा किरें हांच्या आत्म्या खातीर दिवचें रोजी डिसोजा मुंबय ह्या रित्या बसुती विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो देवान मनशाक रचतना विशिश्ट जाणवाय दिवन रचले आनी ही जाणवाई बऱ्याक वापरूंक आनी सतनितीन ही जाणवाई आमकां जोडूंक देवाचें उतर उलो दिता संवसारी जिवीत सतनितीचें जाणवायेन तें सरूंक देवाचें उतर आयच्या दिसा उलो दिवच्या ह्या संदर्भार ती सकरी जाणवाई आमची कर घेवया आनी आमी सोम्या बरी बुदवंत जावंक आनी ह्या मुखांतर तोंडा पुरतें उलयनासतना सतनितीचें उलोवंक देवाचो आदार करपा विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी जोडून घेवया ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया नितळ काळजामनांनी पवित्र बलिदान पेटोवंक आमकां आमी तयार करया एक घडी भर दोळे धांपया आमचे हात आमच्या हृदयाचेर दवरया हे मिसाचें बलिदान पेटोवंक आमी फावो न्ही तरी जेजू आमकां हे वर्त अवकाश दिता हे मिसाचें बलिदान पेटोवंक त्या पासत नितळ काळजां मनान हे मिसाचें बलिदान पेटोवंक आमच्या पतकाची दूख दरभक्षणां मागोवन आमी आयतीं जावया काळजांत तावन दूख दरभक्षणे मागतेल्या बक्षणे दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्या काकुळकर तूं पातक्यां कापूंक गायलाय क्रिस्ता काकुळकर आमचे गादी विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय सोम्या काकुळकर सर्व पदवेदां देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं प्रार्थुया एक घडी भर दोळे धांपया आमची इरादे आमची ते सवां सांजुदा मुखांतर सर्गीच्या बापाक आमी भक्तीपणी उबारया देव आमच्या भोव मोगाळ बापा भगवंत धर्म दोतो सांजू तात देवा वरवीं तुका वळखून तुवें आमकां फावो केली ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता बाबार्थान म्हणून घेवन तुका वळखूंक फावो कर
आणि अशें आख्खे प्रथमेचे तुजी पवित्र सभा वाडत वसूं हे आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवड चलयता आसना Amen. सा पेद्रोच्या दुसऱ्या पत्रांतले वसाप भोव मोगाचे न्हू सोम्याच्या दिसाक राखून रावा आनी ताच्या येण्याक वेगी वेगी तयार सया त्या दिसा आकाश मंडल उज्यान जळोवन कोसळटली आनी मूळ तत्वां दगान कोडून वेतली तरी पूण ताचे बसवणेक सरी जावन पवित्रपूण वस्ती करता त्या नव्या आकाशाक आनी नव्या पृथ्वीक आमी मुखार पळोवन आसा देखून मोगाचे न्हू ह्या गणिताक तुमी राखून आसतना समाधानानी अंतस्करणाची जावन देवाक मेळचे खातीर निर्मोल आनी निश्कलांक जिणी जिवंक हर प्रयत्न करा सोम्याची लांब सुस्निकाय आमचे बचविसो संबंध म्हूण लेखा मोगाचे न्हू हे सकड तुमी पयलेच जाणात देखून तुमच्या दडपणांत तुमी पडना जावच्याक कायद्या विरोध चलतल्या त्या मनशांनी वांगटे वाटेक तुमकां पडटी नशे सत्राय घेया त्या शिवाय आमच्या सोम्याची आनी सडुंदरा क्रिस्ताची कृपा आनी जन्माय तुमचे थंय सडयजे ताका साव महिमा आतां आनी सदांकाल देवाचे उतार हे देवाचे ओडपकार श्लोक सर्वेस्परा संततेचे संततेक तुंस आमचो आसरो पर्वत दोंगरार अस्तित्वांत येवचे आदी पृथ्वी आनी तांतले देश तुवें रचचे आदी ससनातान ससना पर्यान तुंस आमचो देव सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुंस आमचो आसरो मनशानो पाटी वसा अशें फर्माण दिवन मनशाक तूं परत्यान मातये पाटी व्हरताय 1000 वर्सां तुज्या दृश्टेन येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा वा रातीच्या एका पारा सरकी सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुंस आमचो आसरो आमचे जिणेची अवधी 70 वर्सां आनी बोळ भलायकी आसल्यार 80 हांतली सडावत कश्टा वावटीन भरलेली आनी पोकोळ ती सट्ट करून आखेर जातात आनी आमी उबोर वेता सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुंस आमचो आसरो दीस उजवाडतना तुज्या मोगान आमकां भर अशें आमच्या जिणेच्या हर एका दिसा आनंद उल्हासान आमी भरच्याक दाखय आमकां तुज्या सेवाकांक तुजी महत् कार्यां पळोवन दी आमची भुरगीं तुजी खरी महिमा सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुंस आमचो आसरो सर्वेस्पोराचय 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 जय आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उगडून अशें कसल्या भरवशाक तुमकां पळयलां ते तुमकां कळीत जावं सर्वेस्पोराचय 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 जय सर्वेस्पो तुमचे सवय असो तुमचेय सोबे असो भाग्यवंत मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या उपरांत जेजूक ताच्या सुत्रांनी संपणावन घालीचे म्हणल्या उद्देशान थोडे फरिजीव आनी थोडे हेरोदीचे पक्षदार ताचे सरशी आयले आनी म्हणाले मेस्त्री तूं एक सत्वादी म्हूण आमी जाणा तूं कोणी मनशाची पर्वा करिनाय कित्याक मनशांच्या तोंडा परतें उलोवंक तुका कळना बगर सता प्रमाणे देवाची वाट तूं शिकयताय सांग आमकां रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवचो आमच्या कायद्याक सामाकी विरोध आमी तो फारीक करीची की करूंक नजो जेजू तांचो गात जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो कित्याक तुमी म्हाका पास म्हणूंक सोदतात एक नाणें हांगा हाडा हांव तें पळयतां तांणी ताका एक नाणें हाडून दिलें
तो जेजून तांचे लागीं म्हळ विचारलें कोणाचें रोपणें आनी कोणाची लिपी. तांणी जाप दिली चक्रवर्तीची. जेजू तांकां म्हणलो तर चक्रवर्तीचें चक्रवर्ती दिया, देवाचें देवाक दिया. इतलें आयकून ते सर ताचे विशांत अजाप पावले. देवाचें उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आनी भुरग्यानो, देवाचें उतर आमी आयकलें. भोव अपुरबायेचें देवाचें उतर आमी आयकतना थंयसर एक अपुरबायेचें वाक्य आमकां आयकूंक मेळटा. हेचे सुवातेंत थंयसर फारिजेव आनी थोडे हेरोदेचे पक्षदार जेजू लागीं अशें उलयतात, तूं एक सत्वादी म्हूण आमी जाणाव, तूं कोणी मनशाची पर्वा करिनाय, कित्याक मनशाच्या तोंडा पुरतें उलोवंक तुका कळना. मनशाच्या तोंडा पुरतें उलोवंक तुका कळना. आसा तें आसलें बरी तूं सांगताय. तुजें उतर 2 दरींच्या तलवारी बरी, तें आडी कातरता उबेंक सवरता आनी बेंडटा. 2 दरींची तलवारी बरी. तूं आसा तें आसलें बरी सांगताय, तोंडा पुरतें उलोवंक तुका बिलकुल कळना. भोव अपुरबायेचें उतर म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, हाच्या सुवातेंत जेजू आमकां हांगासर दिता. तोंडा पुरतें आमकां उलोवंक सलीस, तोंडा पुरतें उलोवंक आमकां सलीस. कित्याक म्हळ्यार तोंडा पुरतें उलोवंक कारण कितें म्हळ्यार थोडे फावटी आमी तोंडा पुरतें उलोवंक आमकां जायतीं कारणां आसात. कित्याक म्हळ्यार आमकां एक भिरांत आसता. भिरांत कितेंली ह्या मनशाक जर तर हांव तोंडा पुरतें उलयना, आसा तें आसलें बरी सांगीन जाल्यार ह्या मनशाक राग येत, हो मनीस रागार जायत, हो म्हाका तपडां मारीत, हो म्हाका सांडून वसत, म्हाका म्हज्या आनी ताच्या मदें दुस्मानकाय उपजत, म्हाका आनी ताका झगडें जायत, म्हाका आनी ताका विरोधपण उपजत. म्हणल्यार त्या दृश्टेन हांव कितें करतां, तोंडा पुरतें उलयतां. तुवें सांगलें सामासाहेबा म्हणटा. आनी थोडे फावटी म्हाका कांय तरी तुजो फायदो जावंक आसा, हांवें तुज्या तोंडा पुरतें हांवें उलयचें पडटा. जर तर हांवें आसलें बरी आसा तें सांगलें जाल्यार, जर तर तुज्या मनाक तें दुखत जाल्यार तूं म्हजो संबंद तुटयतलोय आनी तुजेतून म्हाका कांयच फायदो मेळचो ना. देखून हांव तोंडा पुरतें उलोवचें प्रयत्न करतां. थोडे फावटी हांव नीत नेणा देखून, न्याय कितें नीत करतें म्हूण हांव नेणा देखून हांव असं ताका सांगात दितां, तोंडा पुरतें उलयतां आनी तुका खुशी करचें प्रयत्न हांव करतां. थोडे फावटी हांव म्हाका मेळचो फायदो ओगडायन दाखोवना. म्हणल्यार त्या भिरांतेन तुजो हांव चड आनी चड तुका हांव पुगारतां, तोंडा पुरतें उलयतां. तुवें हर एका उतराक तुज्या सई म्हणटा आनी ह्या मुखांतर जायतें आपणावंक हांव प्रयत्न करतां. थोडे फावटी म्हजें चिंतप अशें आसा, तुज्या तोंडा पुरतें उलयल्ल्यांत म्हाका कितें जाता, म्हाका कांय नुकसान ना, म्हाका कांय मेळ्ळ्या लाभच, म्हाका कांय नुकसान ना. देखून तोंडा पुरतें उलयल्ल्यांत कितें जाता, कांय तरी वायट जायना म्हणना म्हणलें चिंताप. खंडीत म्हज्या जिवितांत म्हाका वायट जावचें ना, पूण समाजाक वायट जातलें म्हणलें खंडीत हें मतीन दवरूंक जाय. तशेंच थोडे फावटी म्हजें चिंताप सताक मोल ना. देखून हांव जर तर आसा तें आसलें बरी उलयन जाल्यार ह्या मनशाक निश्चूर काय करून घेन जाल्यार क्रमेण म्हाका आनी ताका दुस्मान काही वाडटलें सोडल्यार सत जिखचें ना. देखून ताच्या बदलाक तें बरं खाल्याक तोंदरे, तें बरं खालें उपाद्र, ताच्या बदलाक ताच्या उतरां सई घालची, तोंडा पुरतें उलोवचें, म्हणटा सई लाप गळसूंचो म्हणलें चिंताप म्हज्या मदीं आसता. हाचे वरवीं कितें जाता म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, हाचे वरवीं कितें जाता म्हळ्यार जायतें बरेंपण म्हाका जाता. कांयच नुकसान म्हाका जायना, म्हज्या जिवाक बादाक येना, म्हाका कांय रिस्क मेळना, म्हजें हांव तो मदीं सांडून वचना. म्हाका तोंडा पुरतें उलयल्ल्यांत तो म्हजे लागीं चड लागीं येता आनी म्हाका म्हज्या आनी ताचे मदें चड लागशिल्लो संबंद उपजता आनी ह्या मुखांतर हांव ताचे थंय आनी तो म्हजे थंय चडावत बऱ्या संबंदांत वाडोवंक जिवंक कारण जाता. असलें घडटा राजकीय पक्षांत आमी पळयलें जाल्यार
काही थोडे ताच्या फाटला उदार आसा जाल्यार फकत जय म्हळ्यार पुरो, फकत ताणें म्हणल्यार सई म्हळ्यार पुरो, फकत ताच्या फाटल्यान वचून ताचें नांव परगट केल्यार पुरो. ताका एक दीस तो मनीस उसल्या स्थानमानार बसयता आनी उसलो अधिकार ताका दिता. आमी पळयता आमच्या सरकारांत वा आमच्या राजकीय पार्टींत व्हडले व्हडले कांय गुतून नातले फकत तांच्या फाटल्यान जय म्हणून गेल्ले व्हडले व्हडले मिनिस्टर जाल्ले आसात, व्हडले व्हडले अधिकारी जाल्ले आसात, कित्याक फकत तोंडा पुरतें उलोवन जायतो फायदो, जायतो अधिकार, जायते नांव जोडलेले आसात. आनी हें आमकां आमच्या चलत्या जिवितांत दिसून येवचें आमी पळयता. पूण म्हज्या मोगाच्या भावना भयणीनो, तोंडा पुरतें उलयनासतना थोडे पुटी तोंडा पुरतें उलयनासतना रावूं की थोडीं कारणां आसात. थोडे तोंडा पुरतें उलयनात, आसा तें आसले बरें सांगतात, आसा तें आसले बरें सांगतात. आनी तूं हाका आसता तें आसले बरें सांगिचें जाल्यारय थोडीं कारणां आसात. कित्याक म्हळ्यार ते दैरादीक मनीस, ते कोणाची पर्वा करिनात, कांय थंय भेन तांकां ना. कित्याक म्हळ्यार ते आसले बरें सांगतात. तूं म्हाका सांडून गेलो जाल्यारय म्हाका कांय तुजी पर्वा ना. तूं म्हजे दुस्मान कांय करून गेली जाल्यारय म्हाका कांय समस्या नात. तूं म्हजे थंय झगड्याक देंवताय जाल्यारय म्हाका कांय उपाद्र नात. तूं म्हजे थंय निश्ठूर कांय जाताय जाल्यारय म्हाका कांय भिरांत ना. म्हणलें तें एक धैर्य ताचें तें आसा, देखून तो आसा तें आसलें बरें सांगता. कांय तो तोंडा सुसयला उलयना वा तोंडा पुरतें उलोवचें प्रयत्न तो करना. तो 7 जाणां आसा, देखून तो सता प्रमाणे जिवंक प्रयत्न करता. सत आसा तशें तो उखल धरचें प्रयत्न करता. देखून तो अनितीक अन्यायाक तो भियेना, धैर्यान तो फुडें वता आनी सांगता, आळे सायबा, ही तुवें उलोवची रीत सूख, हें तुवें करचें सूख, हे अन्याय म्हूण तो कडक रितीन सांगता. जर तर तूं म्हाका सांडून वयताय जाल्यार वच, प्रॉब्लेम ना, पूण तुवें करचें हें सूख म्हणलें तो सांगता. आनी तोंडाचो सैलाप तो बिलकूल उलयना, तोंडा पुरतें उलयना. तो नीत कितें म्हूण जाणा, देखून त्या निती प्रकार तो जिवनचे प्रयत्न करता. देखून तो तोंडाचो सैलाप वा तोंडा पुरतें उलोवंक शकना. निस्वार्थी तो जावन आसता. देखून तुजे तावन कसलोच फायदो तो जोडिना. देखून तुजे तावन हांव कसलोच फायदो जोडिना. देखून म्हाका तोंडा पुरतें उलोवंक कळना. देखून तुवें म्हाका कांय दिवचें नाका, हांवें कांय जोड घेवचें नाका. देखून आसा तें आसलें बरें सांगता. तुका दुखल्यार जायत, तुवें म्हाका सोडून गेल्यार जायत, प्रॉब्लेम ना. पूण हांवें आसलें बरें सांगचें, कित्याक हाच्या मुखार तुका बरें जातलें. तूं वायटाक पडचो न्हय म्हणलो इरादो म्हजो जावन आसा. थोडे बोटी म्हजें चिंताप, कित्याक म्हळ्यार तुका हांवें आसलें बरें सांगल्यार तोंडा पुरतें उलयनासतना हांव रावून तुजी सूख हांव तुका दाखोवन दिलो जाल्यार खंडीत तूं बऱ्या वाटे पावतलोय. ह्या मुखार म्हाका कसलो परिणाम आयल्यार आय डोंट केर. पूण तुका वायट वाटेक सोडूंक हांव तयार ना. म्हणलें तें म्हजें बरें मन तुजें तें वंटाचो सैलाप वा तोंडा पुरतें उलोवंक म्हाका सोडिना. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ही चिंतपा दोन आसले. आयचे आमी पळयता सुवार्थेंत 2 जाणां. एकलो जेजू कडक मनीस, तो शास्त्रांचें खंडन करतालो, फरिजेवांचें खंडन करतालो आनी सदुसेवांचें खंडन करतालो आनी प्रधान याजकांचें मलगड्यांचें तो खंडन करतालो. तो आसले बरी सांगतलो. देवळा गेलो, थंयसर आनीत पळयली, चाबुकान गेले, चार मारले, सगळें ओमते उदार केले, धांवडयले. आसले बरी. जेरुजालेमा विशयान तूं उलयलो, इस्रायल विशयान तूं उलयलो, मलगडे विशयान तूं उलयलो. तो कोणाची पर्वा करूं ना ताणें, कोणाची पर्वा करूं ना. ताचें उतर 2 तरेच्या तलवारी बरी. आयच्या सुवार्थेंत पळया, आयच्या सुवार्थेंत बोवापूर बयान हे फरीचेव आनी ते थोडे हेरोदेचे पक्षदार थंयसर येतात. जेजू शिरकावन घालचे इराद्यान, जेजू शिरकावन घालचे इराद्यान. कित्याक जेजू एक पक्का जुदेव मनीस. जेजू एक पक्का जुदेव आनी जेजू जेरुजलेमाक येतालो, देवळाक येतालो आनी देवळांत बलिदान पेटयतालो, हें सगळें करतालो. आनी ह्या संदर्भार पळया, जेजू परकूच्या इराद्यान ते जेजू लागीं सरतात. आमी रोमाच्या चक्रवर्तीक तिरवो दिवचो, सामांगी सूख म्हाका सांग. जेजून सूख म्हळें जाल्यार ते चक्रवर्तीक सांगतले आनी चक्रवर्ती हाका पाशी लायतलो. जर तर सामा म्हूण सांगलें जाल्यार तो जुदेव धर्मा विरोध म्हणून ते ताका थारायतले. देखून ह्या समस्यांक जेजू सांपडे जाय म्हणून त्या सवाल ते विचारतना जेजू तांच्याकी हुशार. कित्याक म्हळ्यार जेजू देव, जाणवायच तो, जाणवायचें मूळ तो, जाणवायचें भंडार तो. आनी ताच्या मुखार मनशाची जाणवाई कांयच न्ही. जेजू मुखार मनीस किड्याच्याकी समा, धुळीच्याकी फास्ट म्हण येत. आनी जेजू मुखार मनशाची जाणवाई, मनशा मुखार कोंबयेच्या जाणवाय बरी. देखून म्हज्या मोगाच्या भावनो भयणीनो, जेजू कसली जाप दिता पळया. तो म्हणटा, म्हाका तुमच्या लागीं आसलें एक नाणें दिया, एक नोट दिया. पळया, आमच्या बोल्सांत, आमच्या पॉकेटींत रुपये आसात,
नोट आसात वा नाणी आसात ती काडून पळया कोणाचे रुपणे तांदूळ आसा तांदूळ महात्मा गांधीचें आसा आमच्या भारतांत थंयसर रोमी चक्रवर्तीचें रुपणें आसलें रोमी चक्रवर्तीचें रुपणें आनी आमच्या नोटाचेर महात्मा गांधीचें आसा आनी सिग्नेचर RBI गव्हर्नराचें आसा थंयसर रुपणें थंयसर चक्रवर्तीचें आसलें आनी दसकती चक्रवर्तीची आसली तो जेजो म्हणटा चक्रवर्तीचें रुपणें आसा चक्रवर्तीची दसकत आसा तर चक्रवर्ती दिया कित्याक म्हळ्यार हे पयशे चक्रवर्तीचे हे साम्राज्य चक्रवर्ती दिवंक जाय टॅक्स आमी भरूंक जाय तिरवो आमी भरूंक जाय कित्याक तो आमचो कायदो आमी भरल्या टॅक्सा मुखांतर सरकाराक सांबाळ दिवंक साध्य जाता आमी दिल्ल्या टॅक्सा मुखांतर सरकाराक अभिवृद्धीची कामां करूंक साध्य जाता आमी दिल्ल्या टॅक्सा मुखांतर सरकाराक आमच्या देशाची भद्रताय करूंक साध्य जाता आमी दिल्ल्या टॅक्सा मुखांतर आमच्या देशाची अभिवृद्धी करूंक साध्य जाता देखून आमी टॅक्स दिवंक आसा टॅक्स दिल्ल्यांत सगळ्या लोकांक कुमक करूंक साध्य जाता देखून हे टॅक्स दिवचो आमचो कायदो देखून सरकारा तुमी दिया देवाक दिया देवाचें दिवच्यांत थंयसर नोटांत देवाची फोटो ना ह्या रुपयाच्या त्या थंयसर आसलेल्या नाण्यांत देवाची फोटो ना ते पयशे आनी ते रुपये थंयसर आसले ते नाणी आनी दुडू तो देवासो न्ही तो मनशांचो चक्रवर्तीचो तो चक्रवर्ती दिया देवाक कितें दी जाय देवाक ताच्या वर्तें तुमी दी जाय देवाक दी जाय तुमी मोग नितळ मोग खऱ्या खाळसान सो मोग देवाक तुमी दी जाय नीत देवाक तुमी दी जाय सत वाट नीत तुमी दिली जाल्यार शासनाच्या जिवितांत तुमी पावतल्या देखून देवाक दिया आनी चक्रवर्तीचें चक्रा दी भोव अपुरबाची लिसांव जेजू ह्या वखदां थंयसर दिता तो कोणाचें पर्वा करिना तो सर्पा बरी चतुर पारव्या बरी सादो जाता आनी अपुरबाची साप दिता आनी एकलो मनीस थंयसर सुवातेंत आमी पळयता स्नानीक सुवा तो तोंडाचो सैलाप वा तोंडा पुरतें उलोवंक ताका बिलकूल कळीत ना आसले बरी तो सांगतालो हेरोद फिलिपाच्या बायलेक हेरोद दोन घेवन आसलो देखून हेरोदियासाक तो दोन घेवन आसलो देखून स्नानीक सुवांव कडक सांगता हेरोदीक तुवें करची सूख आनी हें सांगलें स्नानीक सुवांव बरें करीत आसलें जर तर हांव आसा बरी सांगता जाल्यार खंडीत म्हाका पाशी मेळटली वा म्हजें सीस कापतलें म्हण ताका बरें कळीत आसलें पूण तो तोंडा पुरतें उलयनासतना आस बरी सांगता दोन दरेच्या तलवारी बरी आपलें उतर तो परगट करता आनी ताका कितें फोव जाता ताका फोव जाता मरण पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आसा तें आसलें बरी सांगल्यांत आमी जायतें होगडायता आमी होगडायता आमी फायदो होगडायता संबंद होगडायता इश्टागात होगडायता आनी आमी द्वेश आपणायता झगडे आपणायता दुस्मानकाय जोड घेता आनी अशें जायतें आमी होगडायता कन्नडांतली भोव अपुरबाची सांगणी आसा कण्णद्दू कंडದಂತೆ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಂಡದಂತೆ ಕೋಪ म्हणून ಕಂಡದ್ದು ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಂಡದಂತೆ ಕೋಪ म्हणून आमी आसले बरी पळयल्ले आमी आसले बरी सांगलें जाल्यार आमकां केंडा सारको राग येता म्हणून ह्या गादीचो अर्थ जावन आसा आनी ह्या मुखांतर आमी जायतें होगडायता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो देखून आयच्या ह्या देवाच्या उतरांत म्हाका कितें लिसांव मेळटा हांव तोंडा पुरतें उलयतांगी म्हणलें सवाल म्हाका विचारूंक जाय म्हज्या घरांत म्हज्या बापाय लागीं बापाय पुरतें आवय लागीं आवय पुरतें भावा लागीं भावा पुरतें भयणी लागीं भयणी पुरतें सासूमाय लागीं सासूमाय लागीं सासूमाय पुरतें मावा लागीं मावा पुरतें सुने लागीं सुने पुरतें हांव उलयतांगी मुखार एक पटल्यान एक उलयतांगी वा तांणी म्हाका बरें म्हण जाय तांणी म्हाका वयर दवरी जाय तांणी म्हाका शाबासकी दी जाय म्हणल्यार त्या उतरान तोंडाचो सैलाप हांव करतांगी तोंडा पुरतें उलोवन हांव म्हज्याच उडवीके कारण जातांगी म्हणलें हांवें म्हाका विचारूंक जाय म्हज्या कामा तळार जावचें अनीत पळोवन जावचें अन्याय पळोवन हांव वगळ सासून
आम्ही तोंडा पुरतें उलयतांगी म्हज्या समाजांत जायते अनीत जाता, अन्याय जाता, अनीतपणाची जायती गणितां घडतात. ह्या संदर्भार आमी तांचे सांगाता मेळोन आमी तोंडा पुरतें उलयतांगी. म्हाका कितें आयज पुरा समस्ये तुका आशिल्लें खा आनी जेव उगोस राव कित्याक हें पुरा तुका म्हणून आमी हांव म्हणटांगी वा ताच्या बदलाक कांय तरी हांव तोंडाचो सैलाप सांगून तोंडा पुरतें उलोवन त्या अनितीक सांगात दिता. मलगड्याचे सांगणी आसा तुका बरें करूंक साध्य जायना जाल्यार वडणी, पण अन्याय करिनाका. बरें करूंक जायना जाल्यार वडणी, तूं उगोस राव, तटस्थ राव, कांय प्रॉब्लेम ना, पूण अन्याय करूंक वचनाका, अनितीक सांगात दिनाका. देखून आमी करूंक जाय. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी जेजूची देख घेवया. तोंडा पुरतें उलयनातल्यार आमी चतुरपणी आसा जाय. थोडे फावटी आमी म्हणजे आसा जर तर तोंडा पुरतें उलयना जाल्यार वंटाचो सैलाप आमी करना जाल्यार आमी जेवचें कशें म्हणून. पूण जेजू हांगासर बोवा पुरब्याची जाप दिता. तो चक्रवर्तीकी दुखयना, तो फरिजावांकी वा शास्त्र्यांकी दुखयना, तो हेरोदेच्या त्या जाणांकी दुखयना, तो सगळ्यांकी समासम जाप दिता. कित्याक म्हळ्यार ताची जाणवाय तो वापरता, बुदवंतकायेन तो ताची जाप तो दिता. तशेंच बुदवंतकायांनी आमचें जिवीत सारूंक जेजू उलो दिता. परव्या बरी सादें तुमी जाया, स्वरपा बरी चतूर तुमी जाया म्हणटा तो. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजून त्या सवालांक भोव अपुरब्यान जाप दिली आनी सगळ्यांक खुश केलें. तशेंच आमच्या जिवितांत आमी शाणेपणान आसा जाय. अनिती सांगाती नासतना, अन्याय सांगाती नासतना, वंटाचो सैलाप करनासतना वा तोंडा पुरतें उलोवन हेरांच्या नासाक कारण जायनासतना आमी जिवंक प्रयत्न करया. तसो सोमी जेजू क्रिस्त सता नितीन जेल्लो, तसो सोमी जेजू क्रिस्त अंश सत, अंश वाट आनी अंश जिवीत म्हणलो. आमकांय त्याच सताच्या नितीच्या वाटेन सोलोवंक आदार आनी कृपा दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. आमच्या काळजासू वावर आमच्या हातासू Adonai, Bapa tujuh semua, jika terkaniku, mohon Tuhan diuju, forari kerpapa waram su, Tuhan stili serdeni, amci serli jini, Bapa domin swikarkan, unya maina sope. आमचे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सत्पदवेदा देवा पामानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पोर मानून घेवन. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापाक भगवंत धर्मदूत सांसुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगट करून संतोषान आपलो जीव करसिलो आनी रगत वारयलें. तेच सडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. ते आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बानी बळ दी, क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणाचा ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गीची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्या. तुवें ती धर्मदुताच्या बुन्यादीर तीर आनी गठ बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दरबारा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. Pavit, pavit, pavit,
Terbarangso serves portu Sergani sosar perlah Tuja wai baban Un sergi tu ka chơi chơi Un sergi tu ka chơi chơi Serves porace navi Ye tata ka chơi chơi Un sergi tu ka chơi chơi Un sergi tu ka chơi chơi मग बाबणीनं बो पवित्र गडी आता मी संभ्रमता आमची सर ते संवैरादे भक्तीन या पवित्र गडी जेजूच्या कुडी रक्ताक आम्ही समर्पण देऊया. बापा करू सुद्धा पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपल्या सुकुशेन कस्टमरान ससुंगवेच्या आदी दांडगुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांग दिली न्ही म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आनी अंतले पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सास्तीक कराराचें रगत पातकाचे बॉक्साने मेळच्यात तुमचे पसोत आणि समेस्त मनशां पासत ते वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवड तसो गुठ परगटुया Sumya Jesu तुझे मरण आम्ही समरमताम तुझे पुनर्जीवन पोन आम्ही परगटाम तुझ्या येण्याक सौम्या जेजू आम्ही अत्रेकताम. बाबा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडुणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग सेवतले आमी समेजता पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रित्यमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेस उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा सेबा पिटर पौल आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदरू मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां तुजे इश्ट गतीन अंतरलेल्या समेस्ता तुजे परजळीत मुखार मळपळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या माये संगती तिचो पती बागे वंजूचे बागे वंत धर्मदूता बागे वंजू तात देव आनी सर्व कळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची आजना मोतीन दवरनो तोंडा परते आमी उलयनासतना आसा तें आसलें बरी उलोवंक सतनितीची वाट धरून उलोवंक सुम्याचो आदारान करपा मागून सुम्यान शिकलेल्या मागणी भक्तीन आमी सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडिशेंतले आमकां निवार देव कृणेचे वितान समाधान संतोश आमकां दी
सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्त जेणे बरोवशान अतरेक दिल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळी तुमकां शांती दवरता हांव म्हजी शांती तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. माया मग सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी संतोषान शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी. आमी सगळीं दिमी घालया. आमच्या पासोत आमच्या बाचाव्या पासोत आमी सदांनी तिच्या वाटेन चलच्या पासोत मनिसावन ह्या संवसारी आयिल्ली. तोंडा परतें उलयनासतना आसा तें आसले बरी उलयली. आपले उतर दोन दारींच्या तलवारी बरी परगट केल्ली. आमी तशेंच जिवंक दिता. ती येशडेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका हवो ना पूण तुज्या कसुतान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. म्हगेल भाव भयणीनो, क्रिस्त प्रसादाचो वेळ हो. क्रिस्त प्रसाद भोव पवित्र संस्कार हो आमकां दैहीक रितीन घेवंक आमकां साध्य ना. आत्मीक रितीन सोम्याक आमचो करून घेवचे प्रयत्न आमी करया. भक्तीन ताका आत्मीक तरान आमचो करूंक आमी भक्तीपणी ताका आमी आपोवया, आमचो करून घेवया. शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवून दारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवी जिवतारा. कितली मोवाळ काकूल तुजी असीम दयाळ सर्गीची. दैविक आनंदा दुस्कची पवित्रची नामची. मुगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवून दारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवी जिवतारा. प्रार्थुया. भूमोगाळ बापा आमच्या देवा बागे मोजूतात देवाच्या सहित देवान मरणापासून या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आम्ही संभ्रमला. तातूंत घेतिल्ल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवंत कोडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भशेन मरा पर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हगेल भाव भयणीनो, आतां आमी नव्यान प्रारंभ करता. ह्या नव्यानांत भक्तीपणी वांटली जावंक तुमकां आमी आपोवण दिता. कोणाक साध्य जाता ताणें दिमी घालयेत. ना जाल्ल्यांनी उबा रावन वा बसून ह्या नव्यानांत वांटली जावंक तुमकां आमी आपोवण दिता. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासोत विनाती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासोत विनाती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासोत विनाती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. भाव भयणीनो, सर्गी आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगे उजवतात देव सरकारा सांत जेजूच्या महिमेवंत जिवनपणाच्या महिमेत आसून आमचे पासोत विनंती करता. सांजुतात देव आनी संत भक्त प्रत्येक संतमोरी आमची सर्गींची माय आमच्या मजतीनी जेजू आमच्या एक मात्र मध्यस्थ मारिफात आमी संगता मागया. सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या करण्याचो व्हड भाव. तुका आमी आमचे हे मागणे भेटयता.
तुका आनी धर्म जुता देवा असलेल्या प्रत्येक इस्तका दिसा आमी उडास करता बगे म्हणतात देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता हेजे जो मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमच्या मागणे आमी लक्षणां मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतर होगलाप लाभता आनी समेस मनीस देवाक मानवतात जेजू आमच्या बवर्त उदेशी तूं आतां खरोच आमच्या मदें आसा म्हूण आमी सत मानता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवासोनी पेल्यासो करो मोग वाडय आतां आमी बगे वजुता देवाच्या विनवणेन तुज्या मारिफाता उबारच्यो गरजो आनी यत्रेक तुज्या दैवीक कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता हे जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची फातींनी आमी तुजे थंय दवरता तुका जावं महिमा मान आनी होगळाप सदां सर्वदा आमेन सांजुता देवा लागीं मागणी ह्या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्म जावन आसलेल्या बागे वजुता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सोडून तर असो मोवाळ मोग तूं जाणा जालोय ताच्या सोडूनेची सुवार्ता तुवें पयस आसली लोकांक गजेली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कोणाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसार जेजू लागीं तुका आसलेलो इस्तगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीच कर्स अडचणी संपून निराशेच्या परिस्थितीत असलेल्यांचो तूं खिरेत शरती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरोवसून ही म्हजी घर जावन तुज्या पुनशता पतीन आयला मगळ भाव भयणी न्हू भुरग्यां एक घडी बरी आमी दोळे दांपया आमची सर ते सवां आसात आमचे इरादे आसात आमचे अत्रेक आसात सगळे सांजुदा मुखांत्र जेजूच्या पांयांतळ समर्पिया जून म्हयन्याक आमी पाय तेंकला जून म्हयनो जेजूच्या भोव पवित्र काळजा समर्पिल्लो म्हयनो आमची सगळीं काळजां जेजूच्या मोगान भरलेलीं जावं म्हूण मागया जून म्हयन्यांत पावस प्रारंभ जाता आमकां जाय पुरतो पावस येवं दी म्हूण आमी मागया कृषीक बेळ्याक मनशाक जानवरांक जाय पुरतें पियोवंक जाय पुरतें उदक फावो जायशें जाय पुरतो पावस आमकां येसो मागया गडगडे वारें वादळ झगलांनी नासतना कोणाचे जिवाक बेळ्याक कृषीक कांय तरी नश्ट नुकसान जायनासतना हो पावस आमकां फावो जावं दी म्हूण आमी मागया ते रितीन आमी मागया आख्ख्या संवसारा पासत कोरोना पिडे वरवीं कश्ट केल्या सगळ्या संवसारा पासत आमी मागया ह्या दिसांनी दिसान दीस अदीक रितीन ही पिडा विस्तारून आसा प्रति रितीन आमच्या उडपींत आमच्या दक्षिण कन्नडांत तशेंच आमच्या कर्नाटकांत आमच्या भारतांत तशेंच आख्ख्या संवसारांत ही पिडा बेगीनच ती रावच्याक चड आनी चड मनशां ती पसार जायनाशें ह्या पिडेक सुक्त वखद सोदून काडूंक डाक्टरांक विज्ञानीक फवतें जाणवाय फावो जायशीं आमी मागया विविध पिडे वरवीं कश्ट केल्या सर भाव भयणी खातीर आमी मागया तांकांय उदार मापान देवाची काकूळ गुण करची सकत अनुभव करचें भाग फावो जायशें मागया प्रति रितीन आमी मागया सर भुरग्यां बसत दवेची आनी पियुसीची भुरगीं परिक्षा तयार करून आसात तांची परिक्षा बऱ्यान जावच्या बसत आमी मागया आनी तर जायती परिक्षा तयार करण्याच्या सगळ्या युवाजनां बसत भुरग्यां बसत आमी मागया सर्व प्रायवंतां बसत उतर प्रायाच्या सर्व भाव भयणी खातीर आमी मागया पिडेस्त आमच्या भाव भयणी बसत मागया विविध कश्टां नासता वळख जाल्ल्या बसत विविध कश्टां नासता बली जाल्ल्या बसत आमी मागया जे कोणा मागता बसयला ना उगडास काडया तांचे बसत सांदोजा मुखांतर बापा लागीं उलो मारया भक्तीन आमची मागणी उबारया म्हज्या मतीर काळो काडना म्हजो बाबाचो दोणो बेसाडच्या म्हज्या वत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या पुस्तले पदवेन पयस थांवडाय हे वर्ते सांगता म्हज्या काळजाची गुंडा येता हांव तुका उलो मारता अशा संडलेल्या बरोसदीचे खेरीत देणे तुका देवान दिलां म्हणजे जिणयेचे कांटे गोटे म्हज्या काळजाची गोडसाण हांव तुका भेटयता तुज्या मोबायल माई पसी नवा देखीत तूं म्हाका मोगान आदारसून सुदारसून वर हांवें व्हडा पतीन तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी अशें आमच्या सुमया जेजूच्या महिमे म्हणटा नांव तुज्या मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं आमेन सांजुता देवाक उलय कश्ट अडचणी निराशेंत असलेल्यांक जेजू मुखार बळादीक शरती जावन आसच्या बगेवूं जोडतात देवा आमा बसो जेजू लागे विनाती कर आमच्या बाप साहेब बिस्प साहेबांनी फुडाऱ्यांक जेजून कृपानी मजत दिन सांबाळच्या खातीर आमा बसो जेजू लागे विनाती कर संवसाराचो उस्वार जावन आसच्या जेजूची सुवार्ता समेज मनशां पावोवंक जेजून आपल्या शतांत अवरडांग धडच्या खातीर आमा बसो जेजू लागे विनाती जेजू बऱ्या गवळ्यान समेज लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन बऱ्या प्रार्थीताक आनी शांती समाधाना काडच्या खातीर आमा बसो जेजू लागे विनाती कर बगेवून कुटुंबांची येयल्या सुमया जेजून आमची कुटुंबां मोगाची पिडारां करच्या खातीर आमा बसो जेजू लागे विनाती कर सरिल्ल्या समेज बाबात्यान बऱ्या मनाच्या मनशां जेजून शासनीक शांती आनी निरंतर उस्वार लाभोवच्या खातीर आमा बसो जेजू लागे विनाती कर आमी समेस्तानी जेजूच्या बळादी कृपे वरवीं देवसराच्या ताळण्यांचेर संवसाराच्या बुलवण्यांचेर आनी कुडीच्या 11 बोडण्यांचेर जैत वरच्याक आमा बसो जेजू लागे विनाती कर प्रार्थुया महिमे उदो धर्मदूत आनी रक्त साक्षा बगे उजूतात देवा तुवें जेजूचो मोग जायत्या वांटलाय तो सुमोग आमच्या काळजांनी तूं चडय पत्काच्यो आनी स्वार्थाच्यो वाटो सोडून मायामोगाचे रस्ते धरूंक आमकां बोळ आनी गठाय दी कस्त अडकडी मध्ये निराशेंत आनी बेजारांत तुजी कुमोक आमकां सदांच मेळोवन दी अशें ह्या जिणयेच्या पैनाच्या बित्यान सुमकोन सर्गी देवा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक
निरंतर आराधन करूंक आमी पावशें करी क्रिस्ता आमच्या सोम्याक वरवीं आमेन. अर्गांची मळां सर्गींच्या बापा एकडी बोदोळे तांब्या सांजुदा मुखांतर आमच्या जिवितान केल्या सबरेपणाक सर्गींच्या बापाक आमी अर्गां दिवया. जायते बरेपण ताणें आमच्या जिवितान केलां, म्हज्या कुटुंबांत केलां, म्हज्या थंय केलां, म्हज्या भुरग्यां मेळान थंय केलां. हे सर बरेपण सुडास काडून सर्गींच्या बापाक आमी अर्गां दिवया. सर्गींच्या बापा जेजू क्रिस्ता दी आमकां नव्यान जिनीत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्या की बापा भाग्यवंत दे मारी फात आमी तुका अर्गां दिता. सर्गींच्या बापा तुज्या पवित्र सभेंत बऱ्या गोळ्याच्या सत्यान आमकां सांबाळलेल्या की बापा भाग्यवंत दे मारी फात आमी तुका अर्गां दिता. बाबा ह्या नव्याच्या कुटुंबाक तुवें भगवंत देवाच्या मजतीन देवळूच केल्या आनी मुखार करूंक कशें उपकारा बसत बापा भाग्यवंत दे मारी फात आमी तुका अर्गां दिता. बाबा तुवें तुजे ते पातेल्याक चुकून आसतना कुमो केल्ल्याक आनी कश्टांनी राशेन सांबाळून धरलेल्याक बापा भाग्यवंत दे मारी फात आमी तुका अर्गां दिता. बाबा तुवें तुजे दैवीक मोगान आमकां पत्कातां सुटका दिल्याक दुबो वेळी मती उसवाड दिल्याक आनी कधी दुखीनी आमकां बुजवण दिल्याक बापा भाग्यवंत दे मारी फात आमी तुका अर्गां दिता. बाबा तुज्या एकल्याचे नेतृत्वा जेजूचे नांवी तुवें देवसर अर्थ धरलेल्याक आनी बिजूळ काळजाच्यान पवित्र आत्म्यान दिवच्या गट्यान भरलेल्याक बापा भाग्यवंत दे मारी फात आमी तुका अर्गां दिता. ह्या पुंतळा सांजुताच्या भक्तिकाची मागणी आयकून तांची बेजाराय पयस केल्ल्या खातीर बापा भाग्यवंत दे मारी फात आमी तुका अर्गां दिता. हे बघे सगळ्या सांजुता मुखांतर जायत्या जपां केल्ल्या खातीर बापा भाग्यवंत दे मारी फात आमी तुका अर्गां दिता. सांजुताच्या मजतीन ह्या पुंतळार सबार प्रगतीची कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा भाग्यवंत दे मारी फात आमी तुका अर्गां दिता. सांजुता मुखांत आमची मागणी मागले सर तुज्या कुशा प्रमाणे वेळा काळात गीत आमकां फोव केल्ल्या खातीर बापा भाग्यवंत दे मारी फात आमी तुका अर्गां दिता. आमी सर सांगता मेळोवन सुमीन शिकलेली मागणी सांगता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रासम कायूं, तुझी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटलो तूं आसा आमकां दी आनी आमी आमचे सुलयल्या आमची तशी आमची पदकां मागोस आनी आमकां ताळणे पळोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मगळ भावपणी न्हू आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आमी विस्वासान मागोवया. सर्वेस्परा आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. सर्वेस्परा पिडेस्तले आमच्या भाव भयणीची कस चडू करी. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. सर्वेस्परा पिडेस्ताची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकटेर नर्सांक आनी सेवकांक पाव. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. सर्वेस्परा सकळ पिडेस्तां ताळणी आनी पातकांतली निवार. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. सर्वेस्परा तुज्या मनेरेनी हात वरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. सर्गींच्या बापायच्या दिसा आमी आयकली आमच्या भाव भयणीची सह ते समा तुज्या रिकर्ण सांदुताच्या भक्तिकाच्या जिणयेन ताणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव कर. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. सर्गींच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरलेली ते सवा आमी तुका समर्पण दिता. तुजी कुशी वयत ती सर ते सवा तुज्या रिकर म्हूण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थन मगळ येसुम्या. बापा गांवांत तशें परगवान फोव ते काम नासतना कस्तूच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकुळट कर. तांकां बरें काम फोव करना तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. दयाळ बापा फवतीची न्ही संगातीन वा संगाती मेळनासतना कस्तूच्या सर आमच्या बाबणीचेर तुजे दयाळ दिसत घाल. ताका बरी जिणी संगाती वा संगाती मेळोन बरे कुटुंबाची विचीवचे तेणें फोव कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. सर्वेस्परा भुरग्यांचे तेणें आशयतल्या सर्व काजरी जोड्यांची बिरमत पाव. तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्यांचे तेणें तांकां फोव करना तांचो कुटुंब संतोष सडय म्हूण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. मगळ बापा कोरोना पिडवरी कस्त दिल्या सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. सर्व देवादीन जाल्ल्या सांद्यांक सासान विशयो लाभय. ह्या पिडेवरी कश्ट दिल्या सगळ्यांक गुण कर सोम्या. ह्या पिडेक सुक्त वख सोदून काडूंक मनशा कुळा जाणवाय दी. बेगीन ह्या पिडेंतले सुटका सोडवण आमकां लाभय म्हूण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. मुरये पिडेस्ताचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजे मजत मागतात आमची मागणी आयके. नामाराणी एका कुळतीचे माये नामान आमचे जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी मारता. आमी परदेशी वेची बाळकां ह्या दुगाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सोडून आमी तुका रुदान करता. तर तुमचे शक्य येते तुजे काकू दोळे आमचेर परते आनी हे परदेशा उपरांत तुजे कुशीस दी पळ. जेजू आमकां दाखय हे देड हे मुगाडी हे देवी आंवकारी मरी. पिडेस्त आमच्या भाव भयणी बसत विशेष करून आमी मागया जोडास गाडया त्रिंदादीक वंदन सांगता म्हणया. महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता आमकां सुटका सोडून दिवच्या धाडलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मुक्षा सैम घेवचें दितलो लानवीक जालोय आनी सर्व आमची पिडा शिडा गुण करून तुवें कशी वेली. महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बुजवण धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय. प्रार्थुया. बोदयाळ बापा मत्म्याच्या संकस्ताने आनी मतीच्या वापडीच्या पिडेनी कश्टोवच्या तुझ्या साकर आणि साकरणीचे दयाळ दिश्ट घाल. फिरसल्ल्यांक तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर. अशें पातकां नितळ जावन पिडे शिडेंतली गुण जावन बेगीन सत आनी भलायकी जोडूंक फोव कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्व
सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आणि संसार सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सोबय असो प्रार्थुया बहुदयाळ सोम्या बावर्तांच्या बुजवणदारा तुझी मीत मेरनातली दयाळ आम्ही मागता पिडेशिडेन कुसू ज्या तुझ्या भुरग्यांक तांचे राखण पडवे सदां शांत समाधानान सांबाळून दी एकामेका सुख समजून इमानोबेद पयस करून एकामेका काळजांतून बोगसून जीव तांकां तूं आदार दी आपल्या कस्ता वरवीं सुदारून तुजे दयना तांकां आपण बरी जाल्या म्हणून बघून दी तूं दयाळ सोमी सदां तांच्या संगात राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभे सदां सुगार गांधी दीत जोची येतारे राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं तुमचे सोबय असो सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशीर्वाद दिवं आपल्या मुखामळसो प्रकाश तुमचेर फांकोन तो तुमकां माई पासान एका कुळतीन वागोवं दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालून आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं आमेन देवाचो एकलोच पू जेजू क्रिस्त बाबाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संसारापर्यंत आमच्या संगत आसा तो तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाठोरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखण करूं आमेन देवा पवित्र आत्म्याचे जेजूच्या सिसां उजवाडान भरले तो तुमचे ते आसचे सर वायट बसमन उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आमेन आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे वडुकार मुगळ बाबडीनो आतां आमी सक्रामेंताचें आराधन प्रारंभ करता मोठवें आराधन आसतलें थोड्या मिनटाचें आराधन सगळ्या काळजान सगळ्या मनान आनी सगळ्या सक्तेन ह्या आराधना वांटेली जावन सोम्याची स्तुती करना सोम्याची बेसांव जोड घेवंक तुमकां आमी उलो दिता 7 दीस जाल्ल्यांनी दिमी घालयेत नातल्यार बसून वा उबा रावन तुमच्या कुशा प्रमाणे भक्तीन आराधन करूंक तुमकां ह्या वक्ता आपोवणी दिता हें आराधन तुमचे खातीर समर्पीत करचें जावन आसा तुझो करता सोमिया तुका हरगा दिता दनिया तुझो मोग करता तुका हरगा दिता मुजो सोमी म्हूण मानून घेता तुझो मोग करता सोमिया तुका हरगा दिता दनिया तुझो मोग करता तुका हरगा दिता मुजो सोमी म्हूण मानून घेता म्हज्या सोमिया तुझ्या सोम्या म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा तुझ्या देवा ओ माय लॉर्ड म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 आराधन हांव करता सोमिया आराधन करता सोमिया. सर पडून वंदिता दनिया सर पडून तुका वंदिता सोमिया. आराधन हांव करता आराधन करता तुका. सर पडून वंदिता वंदिता सोमिया. म्हजो सोमी तुजो म्हूण सोमी म्हणून मानून मानून घेता आराधन हांव करता सोमिया आराधन करता सोमिया. सर पडून वंदिता दनिया तुका सर पडून वंदिता सोमिया. आराधन हांव करता सर पडून वंदिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया
You are Moja mighty. Deva, You are Moja mighty Somia, God. Moja Deva. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Aradhana करता सुमिया Garadan करता तुका स्तुती करता. तुका महिमा दिता महिमा दुनिया तुझी स्तुती तुझी स्तुती गाता गाता. तुका महिमा तुका दिता महिमा दिता. मोजो सोमे सोमे मोन मारून मारून घेता. घेता तुझी स्तुती गाता तुझी सोमिया स्तुती गाता सोम्या, तुझी स्तुती गाता. तुका महिमा दिता तुका महिमा दिता, दुनिया तुका महिमा दिता, तुका वंदन करता, तुझ्या नावाची तुझी स्तुती करता. स्तुती गाता तुझी स्तुती करू, तुका तुका महिमा दिता मोजो सोमी मोन मारून घेता मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा Hallelujah, 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 hallelujah. Shadala bala bala shanda kabala lalaya la 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 la. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 Jesus सोम्या आमच्या देवा तुका सार्गा महिमा Jesus सोम्या मुजा इष्ट तुका सार्गाराधन Hallelujah, 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 Hallelujah. Ergan tuka semia Jesu, oglap tuka semia Jesu, studi tuka semia Jesu, aradan tuka semia Jesu. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah. मगर बाबडीनो एक घडी बरो आमी समया पळया बोवा पुरब्याचो दीस जुनाचो जुनाची दोन तारीख नवो म्हयनो आमकां सुरू जाला पावसिलो म्हयनो प्रारंभ जाला अशें आसतना येदोळी इस्कल सुरू जायचे आसलें जावंक ना पिडे वरवीं पूण जाल्यार एक नवो मोगाचो म्हयनो जेजूच्या भोव पवित्र काळजा सामारपिल्लो म्हयनो ह्या म्हयन्यांत पयलो मंगळार आज आमी संभ्रमतना देवाची स्तुती करूंक आमी फावो कित्याक हो एक नवो दीस आमकां ताणें दिला म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो कोरोना पिडा सगळ्या संवसारा विस्तारल्या लाखांनी लोक मेला पूण जाल्यार देवाची दया म्हजेर आसा देवाची काकूळट म्हजेर आसा देवाचो मोग म्हज्या काळजांत आसा म्हज्या जिविताचेर आसा म्हज्या कुटुंबाचेर आसा देखून ताची स्तुती करूंक हांव फावो ताचे भाई दुसरो देव ना उडास्त वरा या देवा भाई दुसरो देव ना सगळी सृष्टी सगळी पृथ्वी सगळे गुडे दोंगर सगळी न्हंयो बांयो रूख झाडां ह्या देवाची स्तुती करतात संवसारांत असलो हर एक धर्म हर एक राष्ट्र हर एक देश हे आमच्या देवाची स्तुती करतात प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देखून आमी उबी रावया संतोषान ही गीत आमी गावया दीस उदेला सोडून येसो दीस उदेला
दिसू देला सोडवणे दिसू देला जेजू आयला सोडवून दा जेजू आयला हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया उजवाडायला संसाराचो उजवाडायला जेजू आयला सोडून दा जेजू आयला उजवाडायला संसाराचो उजवाडायला जेजू आयला सोडून दा जेजू आयला हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया वंदन जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू ओगलाब तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू ओगलाब तुका सोम्या जेजू हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया Praise the Lord.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan Jesu. Ergan Jesu. Oglap Jesu. Oglap Jesu. Stuti Jesu. Stuti Aradan Jesu. Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. 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 Oglap babani nomboshi ami ekadi bor somya pळया आम्ही सोम्या मुखार आसा सोम्या मुखार आमी फावो न्ही आमी पातकी गंडीत देव पवित्र भगवंत तो सुर्याच्या गिपर सळीत आनी आमी धुळीचे कण कोरपोन वयता तुज्या मुखार बाजून येता आमी तितले पातकी आमी जाल्यार सोमी म्हणटा ये या तुमी कश्ट तेल्या न्हू वचन वयतल्या न्हू हांव तुमकां विशव दितलो ह्या कर्णाच्या परिस्थितींत ह्या कश्टांच्या परिस्थितींत ह्या बिरंकूळ खर्गांच्या परिस्थितींत जेजू आमकां आपयता आनी म्हणटा ये या तुमी कश्ट तेल्या न्हू आनी वचन वयतल्या न्हू आनी हांव तुमकां विशव दितलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देखून म्हज्या बाबडी न्हू एक घडी बरो आमचे हात आमच्या अर्ध्याचे दवरया आमी पातळ केलां चिंतांनी पातळ केलां करण्यांनी पातळ केलां उतरान आनी करण्यांनी केल्ल्या पातळ सुगडा आस काडया आमच्या पवित्रत्म्याक आमी दुखयलां पवित्रत्म्याक तिरस्कार केला त्रिंदादीक अपमान केला जेजूच्या कुडी रक्ताक अपमान केला जेजूक आमी सांडला पदकांत आमी आसाव आनी पदकाचो परिणाम जावन कर्गांत आमी पडल्या कस्तांत आमी सांपडल्या देवसाराची आमी जाल्या ह्या संदर्भार देवसारा पाठ करण सोम्याक पटलून दवरूंक देवाचो आदार मागया एकडी बरो आमच्या पातकाची दूख धरया आमी गेल्या पातकाची दूख धरया जेजू म्हाका बोक्षी म्हाका काकूळ तूं दाखय म्हाका बोक्षी सोम्या म्हणून मागया विशेष करून आमच्या पातकाची दूख धरणार Devatan hau sot pungui sot lung Ata hau patieta तुझे तो विसरलो सोम्या पाठ कर ज्ञान Pakacha स्वार्थानं वसल्यानं हक्यानं बरोबर तुझे तो वयस केल्लो सोम्या Sumya gara तुझ्या वस्त्रावरी तुझ्या रागावरी तुझ्या देशावरी तुझ्या स्वार्थावरी तुझ्या अभिलाषावरवी तुझ्या वस्त्रावरी वाईट चिंतनावरवी पदकार सांभाळला सोम्या तुझ्या पदकाची दूख धरता म्हाका पदकाची बक्षी तुझ्या पदकाची काबूल कर जेसू Have mercy on me Lord Have mercy on me Pakacha wadani sehad पदकाच्या वाटात मी सर पडलो सोम्या Sumya gara patieta Gerayeta तुझ्या माणसाची पाठी येऊन आशेता सोम्या Gerayeta वेचिक पुत आपल्या बापायचा वयस केला आपल्या बापाची दूख धरली पश्चाताप पावलो आणि परत आपल्या घरापाठी आयलो Ukte तसेच आम्ही तुझ्या घरापाठी येऊन आशेता सोम्या तुझ्या उक्ते असं म्हाका पटलं बरोबर आशेतात पुढं जाणार सोम्या तू म्हाका बक्षीस आहे पुढं जाणार आज्ञा मी लाज Gerayeta तुझं मुख करून आशेता तुझी सेवा करून आशेता आपल्या जीवितात काम करणे तुझं वेगून आशेता सोम्या आज्ञा मी लाज Ukte तुझी काकूळ कर तुझ्या दया दाखव सोम्या Sumya hau patieta Hallelujah हात उभार या आमचे समर्पण करूया आमचे हात उभार सोम्या आम्ही तुझी काकूळ कर तुझ्या मुखार शरण येता तुझ्या मुखार तुझ्या पातकाची दूख धरता तुझ्या मुखार तुझ्या पातक वळखता तुझ्या पातकाची काकूळ कर तुझ्या पातक धुवून काढ तुझ्या पवित्र रक्त शरण म्हाका तुम्ही तळ करे तुझ्या हिमापरी तुझ्या उदापरी Hallelujah Hallelujah दूध म्हाका दोन तळ हिमा प्रास कर सोम्या तुझ्या पातकातले सगळे खतातलं म्हाका निकळो वेगळो कर तू नितळ कर म्हणून मागया तुझ्या पातकाची दूख धरया बाबणीनो एक पोर आमच्या अर्ध्याच्या रातोरी आम्ही तुमची साप जावन दी सोम्या काकूळ आमची कर सोम्या काकूळ आमची कर Sumya utamchi kar मगळ सोम्या तुजेर पातयेनी दवरनातल्याक सोम्या Sumya hakutamchi kar तुजेर आमी दुबावल्याक Sumya hakutamchi kar
तुका अकमान केल्ल्या खातीर सोम्या भागूत आमची तुका कर फोवो तो वेळ दिनातल्या खातीर सोम्या भागूत आमची कर मागण्यांतावन पयस केल्ल्या खातीर सोम्या भागूत आमची कर वावरती विणे जिवीत चेरल्या खातीर सोम्या भागूत आमची कर संस्काराच्या विणे आमचे जिवीत सरल्या खातीर सोम्या भागूत आमची कर निरंतर तुझ्या उतराक अकमान केल्ल्या खातीर सोम्या भागूत आमची तुझे उतर वाचूंक वेळ दिनातल्या खातीर सोम्या भागूत आमची तुझे कर उतर वाचूंक नियाळीनातल्या खातीर सोम्या भागूत तुझे आमची उतर कार्यगत करनातल्या खातीर सोम्या भागूत आमची कर संस्कारांक अकमान केल्ल्या खातीर सोम्या भागूत आमची रागान भरलेल्या खातीर सोम्या भागूत मोसरान भरलेल्या खातीर सोम्या भागूत अहंकारान गर्वान भरलेल्या खातीर सोम्या भागूत आमची कर हेरांक लागीं झगडें केल्ल्या खातीर सोम्या भागूत आमची हेरांचे नांव पाड केल्ल्या खातीर सोम्या भागूत आमची हेरांक उपाद्र दिल्ल्या खातीर सोम्या भागूत हेरांच्या दोळ्यांतल्यान दुकान देवेलेल्या सोम्या खातीर भागूत आमची कर फोटी मारिल्ल्या खातीर सोम्या भागूत फोट आमची साक कर सांगल्या खातीर सोम्या भागूत आमची हेरांची कर निंदा केल्ल्या सोम्या खातीर भागूत आमची कर राग द्वेष दोन जियेल्ल्या सोम्या खातीर भागूत आमची कर अशांती उपसव कारण जाल्ल्या सोम्या खातीर भागूत आमची कर खबरो केल्ल्या खातीर सोम्या भागूत आमची मोसर कर दवरल्या खातीर सोम्या भागूत आमची कर वाईट चिंतल्या खातीर सोम्या भागूत आमची कर सोम्या काकूळ आमची करी सोम्या भागूत आमची सोम्या कर. काकूळ आमची सोम्या करी भागूत आमची सोम्या कर. काकूळ आमची सोम्या भागूत आमची करी कर. बोगस सोम्या बोगस सोम्या. बोगस सोम्या बोगस सोम्या. सर पातकांतले बोगस बोगस. म्हणजे बापयाची काकूळ करी बापयाची काकूळ आमेन करी. आमेन. आमेन आमेन. आमेन आमेन. आमेन आमेन. मंगळ भावभयणीनो आमच्या हात आमच्या हृदयाचे दवरया सुमी आपणया आमचे समर्पण करया वखता आमचो सुमी आमच्या मध्ये आसा तुज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भिरांकूळ कश्टांच्या परिस्थितींत आमी आसा सुरविल्ल्या दिसांनी आमकां लॉकडावन जाल्लें आमी घरा भितर आसले हांव एक दोन कोरोना व्हायरसाच्यो केसी येणे तेणे आमकां आयकूंक मेळटाल्यो लॉकडावन आतां इल्लेशें उणें जालां लोक भायर येवंक सुरू जाला कांय तेणी दांपुल्यो अंगडी होटलां उक्तीं जाल्यांत आनी संदर्भार कोरोना व्हायरस पिडा वाडत वेता असल्या संदिग्ध परिस्थितींत आमी आसा आमकां राख देवा म्हूण मागया ह्या लॉकडावना वरवीं आनी आमच्या गांवांत मात्र न्ही अख्ख्या संवसारांत जावं पुरो अमेरिकांत जावं पुरो युरोपांत जावं पुरो गल्फांत जावं पुरो ऑस्ट्रेलियांत कॅनडांत सगळ्यांनी जायत्या लोकांची कामां गेल्या परिस्थिती भोव कश्टांची जाल्या कंगल जाल्या आमी असल्या परिस्थितींत चिन्यंत आमी कश्टताना आमकां एक मात्र आदार सोमी संवसाराच्या रचनेच्या सुरवेतावन नामनामनाचे कश्ट करगां आयिल्लें आसा मनीस कंगल जाल्लो आसा पडलो आसा परतून पांयान उबो रावल्लो आसा असलेच कश्ट कंगण ह्या दिसांनी आमकां आयल्यांत देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आमी कंत करची गरज ना सोम्याचेर विस्वास दवरया आनी आमचे प्रयत्न आमी करया खंडीत जेजू आमकां हातन उखलतलो जेन्ना पेद्रू उदकांत बुडोवंक लागलो सोम्या म्हजी काकूळ कर म्हाका पाव म्हणलो बाचाव कर म्हणलो तेन्ना सोम्या आयलो ताचो आद्दन उखललो आमी तशेंच उलो मारया आनी खंडीत सोमी आमकां उखलतलो देखून सोमी जेजू म्हणटा कश्ट दिल्या न्हू येया वजन तें तुमचें म्हाका दिया दितलो विशेव तुमकां म्हज्या मोगाच्या गोपांत देखून सोम्याचेर विस्वास दवर न्हू सगळीं आमची तेसांवां आमचे इरादे आमचे कश्ट आमचे आकांत बेजाराई पिडा शिडा कश्ट आमची भुरगेंपणां आमचे इवाजण आमचे कुटुंब आमचो वावर आमचें काम सगळें हार बार सोम्याच्या पांयांत आमी समर्पया आनी सोमी आमच्या बगल्याक आसतना आमच्या विरोध रावतलो कोणूच ना खंयचो देवसारी खंयची खोटी पिडाय खंयची वायट संगती आमचे विरोध रावची ना कित्याक सोमी म्हज्या बगलेक आसा म्हज्या पक्षेक आसा सोमी म्हज्या पक्षेक आसा तर म्हज्या विरोध रावतलो कोण आसा कोणूच ना देखून त्याच भावार्थान त्याच विश्वासपणांत सोम्याक म्हजें समर्पण आमी करया जिणेंत हांव कसलताना सोम्या सोम्याचो उगडास काडटा तुजो उगडास काडटा सोम्या तुजो उगडास काडटा कश्टाचे आवणी हाडटा तुझे कष्ट न्ही हाडटा सोम्या तुज्या कश्टा मुखार म्हजें कांयच ताळो तासो तुजो ताळो आयकोंक वाशेता सोम्या कश्टांतल्या नोयेया वजन तें म्हाका दिया म्हणटा तुजें वजन तें म्हाका दिया तुमी तुमचें वजन दितलो विशेप तुमकां दितलो विशेव तुमकां विशेव दितलो तुमकां समाधान दितलो मोगाच्या गोपान म्हज्या मोगाच्या गोपांत तुका विशेव दितलो कश्टांतल्या नोयेया देखून कश्टांतल्या सोम्या वजन तें म्हाका तुमचें वजन
घेऊन तुमची पीडा शिला घेऊन तुमचे कष्टांद्वारा घेऊन सोम्या लगे या दितलो आणि सोमी तुमका विषय विषय दितलो तुमका समाधान दितलो तुमका विश्वास दितलो तुमचे मोगाच्या गोपान त्याच्या मोगाच्या गोपान तुमका वेगळं करतलो हक्काची वाट तारा डोळ्यांनी भरता दुका सोम्याका उलो माता ताच्या उतराक तुझ्या उतराक काम देता चिनी नियाळताना सोम्या चिनी नियाळताना जिनी ही चिनी या दिसणी नियाळताना म्हणजे डोळ्यांनी भरता दुका या वेळा तुका उलो सोम्याका उलो माता बाकीची बदला शेळ्या खातीर दिवसो तू करशी सर्गी शेळ्या खातीर जीव दिवसो तुमच्या कधी जीव तू करशी सर्गी Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अर्गाम Jesu. Jesu. Oglap Jesu. उगळ बापणीनो आमच्या आता आमच्या तकलेचे दवरया आमी भक्तीन तकलेचे दवरया दोळे दांपया आणि सोम्याक पवित्रत्म्याची मजत मागया. पवित्रत्मो आमचे थंय आसो बळवंत एक शतिवंत आत्मो. हो पवित्रत्मो आमचे थंय आसा जाल्यार करंटाच्या की चड त्रास सक्तिवंत आमी जाता. कसलीच वायट सकत आमकां आपणूंक सकना, कसलीच खोटी सकत म्हजे लागीं येवंक सकना, कसलीच मारेकार पिड्या सडी म्हजेर सयत व्हरूंक सकना. कित्याक तो आत्मा म्हजे थंय आसा. जीव दितलो आत्मा, सताचो आत्मा, प्रेरक आत्मा, म्हजें जिवीत फळांनी भरलेलो आत्मा, म्हजें जिवीत तेण्यांनी भरलेलो आत्मा, तो म्हजे सांगत आसतना हांव कितेंच सलवना, हांव कितेंच कंगल जायना, हांव कधीच कस्ता नसता वळख जायना. हांव संतोष बरीत आसता, म्हजी धांव हांव धांवता, म्हजें झूज हांव झुजता, जैत तसो मुकूट हांव जोडून घेता. असो आत्मो आमचो करून घेवया. पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया. दोळे धांपया, आतां आमच्या तकलेचेर दवरया. पवित्र या देवान आमची काळजा तुझ्या तुझी आमकां दिवून पवित्र
कर तू आमचे जीवन पवित्र न्याये देव भोर आमची काळजा तुझ्या मोगान सादेणी तुझी आमकां दिवून पवित्र तू आमचे जीवन येऊन सारलो कर ये पवित्रात्म्या आमकां कुरपेत भर ये पवित्रात्म्या सर्गालायजी कर ये पवित्रात्म्या तुझ्या गोपात भर ये पवित्रात्म्या पवित्रात्म्या ये देव आमची काळजा तुझ्या मोगान सादेणी तुझी आमकां दिवून पवित्र तू आमचे जीवन तून सामसो आधार ये पवित्रात्म्या तून सामसो दातार ये पवित्रात्म्या तून सामसो फुडार ये पवित्रात्म्या तून सर्गीचे दार ये पवित्रात्म्या पवित्रात्म्या ये देव भर आमची काळजा तुझ्या मोगान सादेणी तुझी आमकां दिवून पवित्र कर तू आमचे जीवन पवित्रात्म्या आमची काळजा सादेणी तुझी आमकां Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ergan Jesu. Jesu. Pagulap Jesu. Jesu. Stuti Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Pagal babani no. Somya so आशीर्वाद. वो आशीर्वाद तो अख्ख्या पृथ्वीक एक आशीर्वाद. देवानं अब्राहम म्हणले तू जातलो एक आशीर्वाद. आज आमकां येदो म्हणटा तुमी जातल्यात आशीर्वाद. पवित्रात्म्याच्या सत्यान भरलेले तुम्ही, पवित्रात्म्याची तेंपलां जाल्ले तुम्ही आशीर्वाद जातल्यात. हो आशीर्वाद तुमकां दिता आनी तुमी हो आशीर्वाद हेरांक दिसय. हो आशीर्वाद पडोवन तुमचेर आनी तुमच्या भुरग्यां मुलांचेर. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. म्हज्या मोगाच्या बाबडीन आमी तिमी गेल्या मुक्तीन सोमयाचो आशीर्वाद घेवंक गावया गीत ये देवडा सक्रामेंता. ये देवडा सक्रामेंता सहस्त्रनामान करूया पूर्विल्ल्याच्या रूपा पोहला नव्यो विधी आदार्या सोलवोच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बोल दिव्या जशे बापा तशेच पुता उल्हासानी स्तुती जाव पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्यार सीता हांव तुका दोगांयच्या स्पिरितान समसमीन भरता. आमेन. प्रार्थुया. हे देवा या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कस्ताचो उगडास तूं आमकां सोडलाय.
तुझ्या सोडवणेचं फळ दास आमचे ते आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देन आमकां फोव कर. अशें आमच्या सगळ्या जिवितांत तुजो एकल्याचो मात्र मोग करूं. तूं एकलो देव मात्र म्हणलें सत वळखून तुजेर विस्वास दवरूं भावार्थ दवरूं बरोशान जियोंक ह्या मुखांतर तुजी सकत आनी बळ आमचें कर्ण घेवन सासणाच्या जिवितांत मरा पर्यंत सासणाच्या जिवितांत तुजे सवेक वटान जिवंक फोव कर. जोची येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. मुगळ भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पटयता. एक 1.5 घंटो भर एमिसाच्या बलिदानांत नवेनांत सक्रामेंताच्या आराधनांत वांटिल्ली सावन एका काळजान एका मनान सगळ्या काळजान सगळ्या सक्तेन आनी सगळ्या मनान सुरेस्पराची स्तुती केल्ल्याक आराधना केल्ल्याक तुमकां अभिनंदन पटयता. देव बरें करूं म्हणटा. प्रती रितीन देव बरें करूं म्हणटा. बाबू रावलाक बोवा परब्यान संगीत दिवन सगळ्या मिसांत नवेनांत आनी आराधनांत देवा लागीं विशेश करून मागोवंक तांणी हुकूम केल्या तांचो उपकार भोवडटा. सगळी मंडळ केल्या भाऊ जयसनाचो उपकार भोवडटा. हें मिसाचें बलिदान नवेनान सक्रामेंताच्या आराधनान तुमच्या घरांनी तुमकां बोवा परब्यान तें पळोवचें भाग फोव केल्ल्या दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनलाक ताचो मालाक मनेस्त विनोद गंगोळ्ळी अविनाश गंगोळ्ळी आनी सगळ्या ताच्या कुटुंबाक आमी अभिनंदन पटयता. आमी आभार मानता. देव बरें करूं म्हणटा. देवाच्या विस्तार आशिर्वादां तांचेर मागता. तुमकां समेस्तां अभिनंदन. देव बरें करूं. हर एका मंगळारा नव्याचे मीस हांगासर आमी भेटयता तुमच्या खातीर. नवें आमी करता. सक्रामेंताची आराधना आमी करता. तुमच्या खातीर विशेश करून मागता. सदांच व्हडा संख्यान नवेनांत वांटिल्ली जावंक मिसाचें बलिदान वांटिल्लें जावंक सक्रामेंताची आराधना करूंक तुमकां आमी उलो दिता. तुमचे ते सवां तुमचे इरादे घेवन हर एका मंगळारा तुमी येया. खंडीत देव तुमकां भरपूर आशिर्वादांनी भरतलो. तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. आमी निरंतर तुमच्या पासून मागता. तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां देवाचें बेसांव देव बरें करूं. आतां आमी सगळीं उबी रावया. भक्ती नमस्कार करया. सक्रामेंत आमी करतल्या. जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक गीत आमी गायतल्या. काळजाये जेजूच्या पांतयांक बुजोवणेच्या मोगान सगळे स्लासच्या आमकां सोडूं नाका. मोगान सगळे स्लासच्या आमकां सोडूं नाका. वरिता जेजूच्या देव काळजान वरिता जेजूच्या देव काळजान मोगान त्रासोवे आमकां आशिर्वादी आमकां भगीन कृष्णाचे गुरुवेन ह्यो आमकां आमचे देवा आमच्या हिंदुस्तानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.